मुरगांवांतल्या जयरामनगर चिखले वाठारांत रावपी लोकांक उदकाचे खूबच त्रास जातात. तांकां पिवपा खातीर उदकच येना खंय. जायते कागाळी भौशीक बांदकाम खात्याच्या उदका पुरवण कार्यालयांत गेल्यात, मात ताचो कितेंच फायदो ना, अशें तिडकल्ले जयरामनगर चिखलेंतले लोक उलयतात. Yes, I am complaining about the sewage line as well as water. Generally, as he has told that there is a scarcity after the monsoon gets over. But now during the monsoon, even if it is a very heavy rains, we suffered it. And almost every society needs every day one tanker of 1,000 rupees. See, our money goes in the water. Plus, besides that, we are paying for the municipality bills also. So what is the justice? Before you give the permission for the construction, you have to make the arrangement for both sewage line as well as water lines. This is not made. Please, it is very unfortunate. Please see to it. एप्रिल मार्च एप्रिल मे ह्या प्रॉब्लेम जातालो, पण आतां जून जुलय ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर आज दिसान हो उदकाचो प्रॉब्लेम आसा. आनी इतले पावटी आमी ताका कन्विन्स येयले तेजे बरें सांगपा बाबा हे उदकाचो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व जावपा जाय. आमकां आमचे कडेन जायना हे टँकर हाडून मेंटेनन्साची जितले पण आमी मेंटेनन्स घेता बिल्डिंगाचे हे सोसायटीचे करपा तितले पयशे थिंग वता. इतले सांगूनय तो म्हणपा लागलो ओके हांव इन्स्पेक्शन येता फॉल्ट खूंय आहा तो पळयता. तो इन्स्पेक्शन येयलो आपल्या जेई घेवन येयलो आनी टॅक्निशियनाक घेवन येयलो केलें म्हणपा लागलो आपूण म्हणपा रेक्टिफाय करता. खबर ना. एवरी टायम फोन केलो सेम आन्सर. देन आमी आमचो ऑनर MLA श्री मोविन गुदिनो पंचायत मिनिस्टर तेजे बरें आमचे घातले आनी तेणें इमिजिएटली तांकां आपयलें सगळ्यांक आपयलो AE आनी JE आनी तांकां सांगलें इमिजिएट हेंचें प्रॉब्लेम सॉल्व कर, डायरेक्ट कनेक्शन दी. जे तुमी आतां पळय इनडायरेक्ट कनेक्शन दिता न्हू ताका वाल दवरनाका डायरेक्ट कनेक्शन दी आनी तेंचे प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हण. तो म्हणपाक लागलो ओके थिंग ओके करून गेले. पूण आयज दिसान हो प्रॉब्लेम सेम. एवरी टायम आमी ताका जेन्ना आमी ताका रिमायंड करता नेक्स्ट डे आमकां उदक येता, सफिशियंट उदक येता एक दीस. फ्रॉम मागीर नेक्स्ट डे सेम पयले भाशेन कांयच उदक येना. आनी कितले म्हूण टँकर हाडटले आमी पळय हें कलश लायफस्टायलाचें ओके 25,000 म्हयन्याक 25,000 उदका तर आमी म्हयन्याक तर मेंटेनन्सा मोल्ड जाय तो. आनी ह्या पॅन्डेमिका सिट्युएशन आसतना आमी कोणा कडेन मेंबरा कडेन एक्स्ट्रा पयशे घेवपाक जायना. आनी एक्स्ट्रा पयशे गेल्यार केन्ना एक म्हयन्याक गेले वर्सान एक पाटी गेले ओके एवरी मंथ कशें करतले. ताका लागून आज आमी हो मेमोरेंडम केलो, सगळ्यांची सिग्नेचर घेतल्या आनी ताका हाडून दिला. आनी हो आमी एक्झिक्युटीव इंजिनियराकूय केला आनी तेजी CC कॉपी आमी चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑनरेबल PW मिनिस्टर आनी ऑनरेबल पंचायत मिनिस्टराकूय केल्या. आतां तो सांगता की जायकान सांगलें ही विदीन दोन म्हयन्या भितर तुमकां न्यू कनेक्शन येतलें, ती लायन कंप्लीट जातली. हांवें सांगलें ताका 2 म्हयन्यान ती लायन कंप्लीट जातली जाल्यार आतां इंटरनल लायन कित्याक स्टार्ट केलें ना. मागीर तूं म्हणटालो इंटरनल लायनी टायम वयतलो. आतां ती तर कनेक्ट करता जाल्यार इंटरनल लायनी स्टार्ट करपाक जाता. हे लायनीचे घालपाक जायना म्हणटा प्रेशरय ही वाडोवपाक जायना कित्याक ही ओल्ड लायन तेजें. आतां म्हणटा तुमकां टँकर उदक दिता. टँकर उदक म्हणटा तूं दिसाक कितले जाणां टँकर उदक दितलो. जयरामनगर चोवपा वचो तूं सगळीं बिल्डिंगां आनी चड पिंच जाता येता म्हणटा जयराम ओल्ड हाय रायज बिल्डिंगां येता. सिंगल युनिटान दे कॅन सर्वायव फॉर 2-3 days, नॉट फॉर वी कॅनॉट सर्वायव इवन 1 day. तो म्हणटा ना आपूण ही 2 टँकर दिता. आमी दोन टँकर तर एक सोसायटी दिवपाक जाता पळय म्हूण सांगता तो. आतां दितलो ओ ना दितलो दितरी कळटलें दिलें म्हूण. थंय व्हड इमारती येत आसात, देखून थंय रावपी लोकांक उदक सारकें पावना खंय. तुमीच पळयात उदका पुरवण कार्यालयांतलो अभियंतो कितें म्हणटा तो. जयरामनगराक कितें आसा थंय डेवलपमेंट व्हेरी फास्ट जाता. थंय सगळी हॉरिझॉन्टल डेवलपमेंट जाता आनी आमची इन्फ्रास्ट्रक्चर पायपलायन आसा ती ताका कमी पडटा आनी आमची सप्लाय आसा ती हार्डली 3 to 4 hours. सिन्स आमच्यो पायपलायन ल्हान आसा आनी 300 hours सगळ्यांचे एकट्याचे संप 100-200 क्युबिक मिटर संप आसा ते भरपाक इतले टायम. प्लस वी गॉट एट प्रेजेंट वी आर सप्लायींग वॉटर वीथ pre-traced concrete pipes which are more than 40 years and every week once or twice there will be breakdown, and this breakdown work we are taken in daytime. Since there is a daytime supply to same area, they are affected the most. So for that we are waiting for the JICA line which will be completed within another 1.5 months. So we already laid the structure. Only we have to lay another 500 meter pipeline
फ्रॉम दॅट दे वील गेट गुड सप्लाय. गोंय सरकारान लोकांचो विरोध आसतना शार वाठारांतली उदरगत करपा खातीर नियोजन आनी उदरगत प्राधिकरणाची स्थापना केल्या. गोंयांत अश्यो जायते PDA सरकारान तयार केल्यात. नियोजन सोडल्यार उदरगतीच्या नांवान फक्त व्हड व्हड इमारती उबारपाक परवानो दिवपाचेरूच गोंयांतल्या PDA कार्यालयाचो चड भर आसा काय कितें असो प्रस्न अभियंतो उलयता ताचे वयल्यान लोकांक पडपाक लागला.